दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेत जिल्लो पंचायतीक चड अधिकार दिवचे असो थाराव पास केलो। हो थाराव सरकाराक धाडला अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसायान सांगले। सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांची बसका जाली। हे बसके उपरांत अध्यक्ष उलयलो। अजित लोलयेकर याने प्रपोजल झेडपींतल्यान प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक वता वचपाक जाय गव्हर्मेंटाक आदीक ते कन्सिडर जावचे झेडपींतले प्रपोजल अशें म्हणून मांडले। बाकीचे आमचे मोहन गांवकारांक एंटनी वाज आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला। त्या बरोबर आमचे जिल्हा पंचायतीक पावर्स मेळचे ह्या हातून मोहन गांवकर तेणी मांडले आसा। मागीर महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर हेणी मांडले की महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां कितलेशेच कॅम्प घेवपाक मेळटा। ते कॅम्प आमी बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅम्प जावं ना बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवचे एक विशय मांडले आसा। त्याच बरोबर आमची जिल्हा पंचायतीक ह्या खेपेक साकून आमी एक नवीन हे स्टार्ट केला। आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा सिव्हिल आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडल्यान स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्कीम आमच्या लास्ट बेनिफिशरी मेरेन पावच्यो। ह्या हातूंतल्यान आमी एक दोग जाण कोणी की स्पीकर आपयतात आनी तेंचे स्किम्स ज्यो आसा एक्सप्लेन करपाच्यो आनी आमचे जे झेडपी आसात तांकां समज स्किम्स इम्प्लिमेंट करपाक कितें डिफिकल्टी जाता नाजाल्यार कितें जर तर इशू जो तेमी आज अनुभवला ज्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट करता आसतना त्यो तेंचे कडेन मांडून आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मांडपाक मेळटलें आनी आमकां रेजोल्युशन घेवपाक मेळटलें ह्या उद्देशान आमी स्टार्ट केल्लें आसा। आज फर्स्ट आमी वुमन एंड चायल्डाची डिपार्टमेंट आपयल्ले। तेंचे आमचे गौरी परब आनी किंबर्ली फेर्नांडीस हेमी दोगांनी आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केल्ले आसा। आनी त्या हितूंतल्यान आमचे झेडपी मेंबर्स जे आसा आज स्वावलंबन स्किम्स जे आसा त्या हातूंतल्यान 20 जण मेंबर आसचे ते कमी करून 15 मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी आसची 10 ते 20 मेंबरां मदीं फ्लेक्सिबिलिटी आसची अशें म्हणून मांडलें। मागीर आमची गृह आधार स्कीम जी आसा तितूंत जेन्ना आमी एक गृह आधार स्किमाची एक बेनिफिशरीक पयशे मेळटा आनी जेन्ना समज जर ती विडो जाली जाल्यार त्या टायमार बेनिफिशरी पयलींची स्कीम बंद जावन विडो तांकां अमावंट येवपाचो आसा। ते मदीं जे गॅप पडटा ते गॅप खूब त्रास जाता म्हण आयज मेंबराक ते बी कळ्ळें आनी ते बी डिस्कशन जालें आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन ते रेजोल्युशन धाडपाचें आसा।